I seek postponement of star question LAQ star question 12C on 3rd August, as the reply already circulated may be withdrawn because it is inadequate. There are some more informations to be put in. We are upgrading the reply and submitting them on 3rd, next round, 12C, because the question probably was not properly understood. I may be permitted to make correction in unstarred LAQ number 11A to be read as apart from the answer given on A printed paper, add as per the Supreme Court decision, no filming is allowed except for VVIP cars. No filming is allowed. 40 and 70% filming दिला. तातूंत आनी एक Supreme Courtचे decision जाला that no filming is allowed except for VVIP cars. Shri Pratap Singh Rane. Question number 1A. 1A. Yes, sir. Reply as per SAC roster. Mr. Speaker, sir, government has given me an annexure for efforts made by the government because there is an administrator to the sugar factory. But the sugar factory is still incurring loss. There are other questions which shows the sugar cane has reduced. I had a second question. From 968 in 2008-2009, it has gone to 844.39 because people are also not showing interest. What efforts, further efforts can the government make to get this sugar factory moving and bringing it into profit? Speaker, sir. Annexure A जो आम्ही लायला तो एफर्ट्स पयलीं केले, खूब वर्स पयलीं हे एफर्ट्स करून पळयले, पूण आनी हे करून पळयतना सुद्दां गेली कितलींशीं वर्सां शुगर फॅक्टरी लॉसातूच आसा. टोटल लॉस तिजो 64 crores गेले 40 वर्सांत टोटल लॉस ह्या फॅक्टरीक जाल्लो आसा. स्पीकर सर, जरी पूण 800-900 हेक्टर कल्टिवेट अजून 1100 फार्मर्स कल्टिवेट करता शुगर केन, आणि याची आमी दाखल घेतली जेन्ना नवे सरकार आयले तेन्ना ह्या सगळ्या गोष्टीची दाखल घेतली गेली आणि फार्मर्सा कडेन आमी जवळ जवळ 3 मिटिंगो ऑलरेडी घेतल्यो टू एनकरेज देम फॉर शुगर केन कल्टिवेशन. तातूंत भितर पयलीं म्हणजे आमी तांकां ड्रीप इरिगेशन करपाक तयारी करपाक लायली, सोलार फेन्सिंग. पूण जांकां तें कठीण वता, जें आमी करपाक सांगलें जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जरी सबसिडी दिली 90% जाल्यार सुद्दां तांकां कठीण वता. त्या खातीर आमी अशें एक डिसिजन घेतलां की शुगर फॅक्टरीच्या जे एडमिनिस्ट्रेटर आसा, मॅनेजमेंट आसा, त्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां हें सोलर फेन्सिंग आनी ड्रीप इरिगेशन करून दिवपाचें, आमी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून, आनी जे 90% सबसिडी आसा ती आमी घेवपाची आनी 10% जे शेतकरी मोडटले पयशे ते बी तेंचे शुगर केनांतल्यान डिडक्ट करपाचे. अशी आमी वेवस्था आमी केल्ली आसा. दुसरें जे हायल्ड वरायटी जी आसा त्यो हे फार्मर्स लायन आशिल्ले तांकां आतां आमी एनकरेज केल्या. जी नवी 265 हायल्ड वरायटी आयल्या ती लावपाक. ती वरायटी 1 हेक्टरा जवळ जवळ 100 ते 150 टन उत्पन्न दिता. आज सहजाच अशी ती 80-81 जी ओल्ड जी आसा ती लायतना
तांकां फक्त 55 ते 60 टन पर हेक्टर उत्पादन मेळटा आणि ह्याचो प्रयोग आमी गेल्या खूब 4-5 शेतकऱ्यांनी केला आणि तांकां हो यील्ड भरपूर आयला. त्या भायर आमी आनी एक केलां की फेलो लँड कितले आसा ह्याची सर्वे आमी कंडक्ट केली. जी फेलो लँड आसा आज 850 हेक्टर अजून फेलो लँड आसा. सो त्याची आतां आमी ह्या फुडल्या म्हयन्याक आमी त्याची मिटींग आपयल्या शेतकऱ्यांची. हे फेलो लँड जी शेतकरी ऊस रोयना त्यांची आमी मिटींग आपयल्या. तांकां आमी कन्विन्स करतले, आमचे नवे प्रपोजल सांगतले आणि कशा पद्दतीन तांकां एनकरेज करपाक मेळटा त्याच्या प्रयत्नात आमी आसा. सभापती महाशय, there is an effort now from Goa or this Konkan area. It is a well-known fact, the recovery is very low, sugarcane. But there is a way which will the government consider approaching the central government to convert the factory to manufacture gasol, that is ethyl alcohol. Ethanol. Ethyl alcohol. Ethanol. No, same. Yes, ethanol. The ethyl alcohol is CH3COOH, whatever that is. 1 minute, let me complete. Ethyl alcohol, government, what is called gasol, with common terms. This can be used and blended with petrol, and it is called a green fuel. It has less carbon in it. So will you convert this sugar factory so that it goes into profit, government buys or mixes that with it makes it compulsory for the petroleum companies to mix it for 10%, 5%, whatever it is. And the factory can go into profit if you convert it into manufacture of gasol. And this can be done, please find out. This effort has to be made. Because sir, जेन्ना राम नाईक पेट्रोलियम मिनिस्टर आशिल्ले 2002 सालान आमच्या गेल्या टर्माक, तेव्हा तांच्यांनी 5% अल्कोहोल पेट्रोलान मिक्स करपाचें कंपल्सरी केल्लें. तेव्हा पेट्रोलाची किंमत साधारणपणे 32-33 विकताले, त्यामुळे तांकां 20-21 रुपयांक अल्कोहोल विकत घेवचें पडटालें आनी इट वॉज अ व्हेरी मार्जिनल प्रॉफिटींग बिजनेस. फुडें तें इतलें नेटान पुश जालें ना, पण आतां म्हाका दिसता इम्पोर्ट बील पेट्रोलाचें खूब जाल्यामुळे केंद्र सरकारान परत एकदा प्रोसेस चालू केला की 5% अल्कोहोल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल मेकिंग इट इनटू गॅझॉल कंपल्सरी करप अशें हें केलां. तातूंत भितर कॅबिनेट म्हाका दिसता एप्रुवल मेळ्ळा ताका, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. 5% इज अ क्वायट सबस्टेन्शियल क्वांटम, and this is one of the option where factory can definitely give more output. We will definitely consider it. In fact, because he will give the reply on modernization concept we have. I think he should reply the balance part. Only this aspect I will. I agree. We have to make efforts. Modernization. We have to make efforts. Again, there may be central excise or whatever the duty on it. That we must ask the government of India to waive, so that this factory can, from whatever the sick factory it is, it can also increase the area under sugarcane. It can give benefits to the people, as well as we will be adding green fuel, which will throw out less carbon. So, sir, the ethanol पळय वॉट मॅन्युफॅक्चर करपाक मेळटा हें बरोबर आसा, पूण ताका 2 लाख शुगर केन तरी मिनिमम कल्टिवेट जावपाक जाय. आज आमचे कडेन तो शुगर केन अवेलेबल ना. सो आमी सध्या आमचे प्रयत्न चालू आसा की शुगर केन आज 46,000 टन हें जाता, कल्टिवेट जाता, आनी आमी गेट केन हाडटा. तो सुद्दां ह्या वर्सा आमकां गेट केन मेळटलो की ना, सफिशियंट गेट केन मेळटलो की ना
ही आमची सर्वे चालू आसा. कारण भायर सगळ्यात दुष्काळ पडला आनी आज दुष्काळ पडल्या कारणान इतलो केन आमकां अवेलेबल जातलो की ना हो एक प्रश्न आसा. तरी पूण आमी ज्यो नवे इन्सेंटिव्ज आमच्या लोकल फार्मर्सांक दिता, आज आमी तांकां 2400 रुपये रेट दिला. फुडें तांचेर आमी एक जबाबदारी घातल्या की तुमी जर 75,000 पर्यंत कल्टिवेशन व्हेलें जाल्यार तुमकां त्याचो कॉस्ट प्लस 15% प्रॉफिट दितले. ह्या भायर आमी आमचो जॅगरी प्लांट आमी नवो एक बसोवपाक शकता की ना ह्याचो आमचो अभ्यास चालू आसा. आमी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट जे आसा तेजे कडेन आमी मागला. सो इतले नवे कितलेशे प्रपोजल आमचे कडेन आसा. जेन्ना हो सुद्दां आनी हो एथॉल एक आसा तो म्हाका दिसता हायली पॉल्युटेड आसा, तातूंतल्यान पोल्युशन जावपाची शक्यता आसता. तें बी आमी ताचेर स्टडी करता. तुमचो प्रपोजल आसल्यार तुमी दिवचो. जेन्ना आमी स्टडी करता पयलीं आमी शुगर केन गोंयांत कसो वाडोवपाचो. आमकां 2 वर्सां लागतलीं कारण आमकां फार्मर्सान सांगलां की शुगर केन आमी 15 ते 20% वर्सां वाडोवन दिता म्हणून. तुमी जर बरे इन्सेंटिव्ज दिता, मॉडर्नायझेशन करता जाल्यार 20% आमकां फार्मर्सान गॅरंटी दिल्या की आमी प्रोडक्शन वाडयता. सो इट वील टेक 2-3 years टायम. You put up a pilot plant and there are ways and means of controlling pollution. Okay, that we'll study, yes. And get this, manufacture this gasol. Yes. We will study it. Shri Naresh Sawant. Speaking on farmers किंवा ऊसाच्या उत्पादनाबद्दल उलयता, पण फॅक्टरी 40-45 वर्सांची जुनी आसा. त्या फॅक्टरीच्या मशिनरीच्या अपग्रेडेशना विशयी केन्ना विचार केला? मशिनरी जी आसा ती जे पार्ट्स मेजर पार्ट्स लागता ते आमी घालीत आसता. पोरू सुद्दां आमी मेजर पार्ट्स घालपाचो विशय न्ही, नवे टॅक्नॉलॉजीन कितें नवी मशिनरी अजून तो विचार जावना. पूण जर तर शुगर केन कल्टिवेशन जर बरे भशेन वाडलें, जे आमी प्रयत्न चालू केले तेतूंतल्यान, जाल्यार आमी तो विचार निश्चित करूं शकता. आनी कमीत कमी प्रोडक्शनान, कमीत कमी उसान एक नवे टॅक्नॉलॉजीन समजा जर मशिनरी चलपाक शकता, अशा पद्दतीची समजा जर मशिनरी हाडली, किंवा ही गजाल कशी आता, एक जुनी गाडी आनी तितून पेट्रोल गाडी पेट्रोल खायत आसा, अशा पद्दतीचो विशय जाता हो. तू सांगता ते बरोबर आसा. प्रॉब्लेम इतलोच आहा की 10 वर्सां पयलीं 1200 हेक्टर जमनीन ऊस लायताले. कारण कितें आसत, आज 850 हेक्टराचेर आयला. ऊस सादारणपणे 68,000 टन मेळटालो, आयज 46 ते 48,000 टन मेळटा. 46,000 टन मेळटा. त्यामुळे ऊस वयल्या दिशेन वचूंक जाय कल्टिवेशन. फाल्यां भितर इन्व्हेस्टमेंट केलें धर तूं, इट वील टेक अबाउट 30 to 40 crores मिनिमम. गव्हर्मेंट इज ready to invest that money, but before that the first step has to be upward movement of the cane. आता केन कल्टिवेशन अपवर्ड मुवमेंट जातलें धर तूं गोंयान भितर, हांव भायलें उलयना, कमीत कमी आमी 1 लाखापर्यंत टच करूंक जाय. पयलींच गोंयचो उत्पादनाचे उतारो जो आसा तो 7.5 ते 8% मदीं आसता. आमी कर्नाटकाच्यान खानापूरचो आनी हांगाचो केन घेता म्हणून तो सादारण 9-9 वता, कारण थंयचो 12-13 आसा उतारो. इतलो लो उताराचेर फायदो करतलो जर तूं, जाल्यार वन टॅक्नीक इज इथेनॉल प्रोडक्शन, बायोगॅसाचे आनीक कितें वेगवेगळे प्रकार आसा ताजे वापर करचो पडटलो. बगासा तो वापर पावर जनरेशनाक करचो पडटलो. तरेतरेची हें आसा, पण ते सगळे इन्व्हेस्टमेंट करतलो जाल्यार जो रॉ मटेरियल आहा पळय ते इम्प्रूव जावंक जाय. वन्स इन 1 year एज इज इंडिकेटेड दॅट आमकां जर तूं थोडेशे फार्मर्सांनी वाडोवन दिले जाल्यार वी आर रेडी टू एश्युअर देम कॉस्ट प्लस 15% प्रॉफिट. ह्या बेजीसचेर आमी प्रायस फिक्स करता तांचे कडेन. वी कॅन पुट अप अ एक्सपर्ट टू डिसायड द कॉस्ट. वी कॅन ऑल्सो हेल्प देम टू इन्क्रीज द यील्ड. सगळ्यो गजाली करपाक येता, पण प्रोवायडेड इट इज अ अपवर्ड मुवमेंट.